फोनीची अपडेट दिता आसतना जे कोविड केसीस आसा सध्या गोंयभरच्यान ते डेथ जाल्ले आसा ते जवळ जवळ 6 लोकांक आयज मरण येयल्लें आसा. पण विस्तरीत जो मोर्टेलिटी रिपोर्ट आहा म्हणल्यार ज्यो केसी खंय आसा कितल्यो आहा त्यो आजून मेरेन मेळोंक ना. पण अंदाजे काल 310 केसी जाल्ल्यो गोंयभरच्यान. त्या प्रमाणे केसी कमी जायत आसा आनी म्हाका दिसता आयज आमी फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट जे हॉस्पिटल आहा तितूरूय आमी चवकशी केली जाल्यार 150 पेशंटाची थंय कॅपेसिटी आसा. पण सध्या 15 पेशंट थंय एडमीट आसा कोविडाचे. सो हेज्या वयल्यान कळटा की डेथ रायज ऑफ कोवीड खूब कमी जाल्लो आसा आनी ज्यो डेथूय जाताल्यो त्यो कमी जाल्ल्यो आसा आनी लोक आतां प्रिकॉशन घेवपा लागले. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार पावसूय आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोक भायर भोंवना आनी गर्दी कमी जाता. सो हेका लागूनय केसीस कमी जावपाक शकता. आनी एक गजाल म्हणल्यार जो टिका महोत्सव उत्सव चालू आसा तितूरूय लोक खूब जाणांनी आतां टिका म्हणजे हे आमचे जे कोवीड वॅक्सीन आसा ते घेवपाक लागून लोक पंचायतींनी तशेंच कला मंदीर आसा हांगासर फोंड्या जावं आल्मेदा हायस्कूल आसा थंय गर्दी करतात. ही जाली कोवीड अपडेट. दुसरी अपडेट दिता म्हणल्यार जी प्रेस कॉन्फरन्स हालींच मडकयच्या आमदारान घेतलेली आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे जो प्रियोळ मतदारसंघाचो आहा तितूर तेणें तेजेर आरोप केल्लो की जो खांडेपारा एक नवीन प्रकल्प उबारपा येयला आनी जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा तो 10 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ताका 100 कोटी रुपया खर्च केले आनी तो प्लांट आसा तो सावेऱ्या केरी वाठारांत जावपाचो आहा म्हणून उदक हें करपाक. पण ऑलरेडी एक्जिस्टींग एक प्लांट गांजा आसतना तो कित्याक बांदला आनी एका 1 कोटीचो फंड जो आहा तो ST फंडांतल्यान वापरला कडेन आरोप केल्लो. पण आयज मिनिस्टर गोविंद गावडे हाणें पत्रकार परिशदाद्वारे एक क्लियर केल्लें आसा की हो जो प्रकल्प जाला म्हणटा पळय गांजा तेजो आजून पर्यंत उदक कित्याक पावूंक ना. इतले 20 वर्सां जालीं मंत्री आसतना मिडवली आसतना आनी तेजोच भाव हांगा प्रियोळ मतदारसंघान मंत्री आसतना ते उदक कित्याक दिवंक पावलें ना काय म्हणून. आनी तो म्हणटा की 1 कोटी रुपया जो ST फंडाचो फंड केला तशें कांयच ना आनी हो प्रकल्प आहा ताका PWDन मान्यता दिल्ली आसा. सो हेज्या वयल्यान ताणें सांगलां सिद्ध जालां की ताका फक्त एक पर्सनल ग्रज आसा म्हणून आनी ताका लागून हो आरोप करता अशें म्हणून.